केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान सोमारा कोस्ट गार्डाच्या समुद्र प्रताप बोटीचे लॉन्चिंग केले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माजी सैनिकांचो प्रश्न राजनाथ सिंहा कडेन मांडलो। मणिपाल हॉस्पिटल्स आणि तांची बरीचशी पेमेंट्स ही ड्यू आसा, आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतलो। हांवें आतांय विशय डिफेन्स मिनिस्टर हांच्या कडेन केला, आमचो दाजी साळकर आनी तांचे रिप्रेझेंटेशन रेडी केल्ले आनी तांणी स्वता म्हाका एश्युअर केला की जाता तितके बेगीन पेंडींग पेमेंट आसलेली तेंची बेगीन जातली, त्या ती खंयसरूच ट्रिटमेंट तेंची हेल्ड अप करची न्ही ही ताका रिक्वेस्ट हांवूय पर्सनली फोन करून मणिपाल हॉस्पिटलांत रिक्वेस्ट करता की तांची पेमेंट्स जी आहा पळय जाता तितके बेगीन जातले। हे एश्युरन्स म्हणजे रक्षा मंत्री स्वता म्हाका दिला। वेटरन असोसिएशन तांणी आमी लास्ट टायमूय एक रक्षा मंत्रीक एक मेमोरंडम दिल्लो, तातूंत तांचे जे ACSचेच जे उरिल्ले आसा म्हणजे मेडिकल बिल्स तांचे मणिपाल हांगा सगळे रिएम्बर्स जाताले, तांचो ट्रिटमेंटूय थंय जातालो आनी एक सर्वीसमॅन आशिल्ल्या कारणान तांकां ती फॅसिलिटी आशिल्ली, ती फॅसिलिटी चालू आशिल्ली। मदीं तांचो पेमेंटा खातीर मातसो प्रॉब्लेम जालो आनी त्या खातीर मणिपालान तांकां तो ट्रिटमेंट दिवप नाजाल्यार ताचे खातीर मातशी स्लो जाल्लें। सो तो मेमोरंडम आमी लास्ट टायम दिल्लो, ताच्या मागीर आतां ताणें टोटली बंद केल्लें। सो आज ऑनरेबल रक्षा मंत्रीन सांगलें की आपूण जाता इतले बेगीन हो इशू सॉर्ट आवट करता आनी जो पेमेंट तांचो ड्यू आसा तो इमिडिएटली रिलीज करपाक लायता। आख्ख्या भारतान जे एक्स सर्विसमॅन आसा, देर इज अ बीग प्रॉब्लेम फॉर एक्स सर्विसमॅन एज फार एज दी कॅशलेस फेसिलिटी इन एम्पेन्नल हॉस्पिटल इज कन्सर्न। सो जेन्ना हांव आतां रक्षा मंत्रीक मेळलो, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, वो प्रॉब्लम हुआ, दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ही सेड आई रेड योर लेटर टू इन्श्योर दिस ECHS प्रॉब्लम डज नॉट हैपन अगेन। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।